नमस्कार. भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेशा वतीन हांव तुमच्या समोर काही विषय मांडूंक सोदतां. आज आम आदमी पार्टीन म्हणटा एक प्रोटेस्ट घडोवन हाडलो, जातून जे जॉब विक्रीचेर पुलिसांनी एक्शन सध्या चालू केला, ताजेर खंय तरी सरकाराक दोश दिवपाचो एक तांणी प्रयत्न आज केलो. तुमकां खबर आसतलें की एलिगेशन्स करप आनी ताजो कांयच पाठपुरवठो करप ना, हो म्हाका दिसता DNA आम आदमी पार्टीचो आसा. तुम्ही जर तांचो राष्ट्रीय कन्व्हेनर सुद्धा पळयशात, अरविंद केजरीवाल, ताणें सुद्धा वेळोवेळी असली फटिंगपणां करून जेन्ना डिफेमेशन केस जाली कोर्टान तेन्ना थंय वचून एपॉलॉजी करप अशे 5 ते 6 फावटी प्रकार जाले आनी जातून माननीय नितीन गडकरी हांच्या विरोधान सुद्धा तांणी एपॉलॉजी दिल्ली आसा. तर तुमकां आनीक याद आसतली की फाटल्या खेपे जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली तेन्ना हांवें आम आदमी पार्टी आनी तांच्या प्रेसिडेंटाक चॅलेंज दिल्ली की तांणी जे एलिगेशन्स केल्या ती तांणी सिद्ध करची, ना जाल्यार प्रत्येक फावटी खंय तरी फटिंगपणां करप आनी लोकांची दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करप हे म्हाका दिसता आम आदमी पार्टीचो सध्या हॉलमार्क जाल्लो आसा. आता कमिंग बॅक टू जो जॉब विक्रीचो सध्या विशय चल्ला, म्हाका दिसता खंय तरी जेन्ना हे प्रकार लोकां समोर आयले तेन्ना खंय सरकाराक ब्लेम करपाचो प्रयत्न हो ऑपोजिशनाचो आशिल्लो. पण डॉक्टर प्रमोद सावंत जे माननीय मुख्यमंत्री आसात तशेंच गोंयचे होम मिनिस्टर आसात, तांणी म्हाका दिसता घेतिल्लें पुलीस एक्शन तातून एक खंय तरी सरकाराक ब्लेम करून येवचें ना हें म्हाका दिसता ऑपोजिशनाक कळून चुकलां. आनी म्हणून हे वाऱ्यार फार मारप किंवा स्वयर आरोप करप जाका कांयच सत्य ना ते म्हाका दिसता आम आदमी पार्टी आनी तो काँग्रेसचो साऊथ गोंयचो MP विरयाटो हाणें प्रकार हे सुरू केल्ले आसा. हांव परत म्हणजे विरयाटोक फॉर एक्झाम्पल सांगूंक सोदतां की जेन्ना लोकसभा इलेक्शन आशिल्लें ताजें एक कॉल रेकॉर्डिंग व्हायरल जाल्लें की मायनिंग बंद करपाक कशे काही राजकारणी आनी एक्टिविस्ट जे सो कॉल्ड एक्टिविस्ट आसात ते एकठांय येवन मायनिंग लॉबीक फायदो जावचो आनी गोंयचें मायनिंग बंद पडचें हाच्या खातीर ज्यांनी प्रयत्न केले त्याच लोकां बरोबर आज विरयाटो म्हाका दिसता बसता आनी सरकाराचेर टिका करता. तर खंय तरी नवी टिका करच्या परस नवी एलिगेशनां करच्या परस आय थिंक ही शूड कम क्लीन ऑन द एलिगेशन्स ही हॅज मेड सो फार. दुसरें जे आज गोंयान विविध प्रकार समोर आयल्या जंय जनतेची फसवणूक करपाचे प्रयत्न जाल्या, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जॉब विक्री आसत किंवा लँड ग्रॅब आसत जंय डॉक्युमेंट्स फोर्ज करून आज लँड ग्रॅब केलें वता. तर हाजेर सुद्धा तुम्ही जर मुद्दम पळयशात जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मुख्यमंत्री म्हणून किंवा तांचें सरकार आसूं हांणी जे विविध स्टेप्स घेतल्या आनी कडक स्टेप्स घेतल्या जे आज पर्यंत गोंयान केन्नाच जाले ना, ते म्हणजे SIT ऑन लँड ग्रॅब. ती इट वॉज अ सो मोटो कमिटी, म्हणजे कोणे कंप्लेन केल्या म्हणून न्हय, तर हे प्रकार जेन्ना समोर आयले तेन्ना ताजेर सो मोटो एक्शन घेवन हे ताजेर SIT फॉर्म करून आज कितलेशेच जाण जेलीन आसात, कितलेशेच लोकांचेर ईडीचे एक्शन चालू आसा. आनी तशेंच जॉब्स हे प्युअर मेरिटाचेर मेळचे, जॉब्स हे प्युअर ट्रान्सपरन्सीन दिवचे आनी ह्या हाका जे सगळे जॉब विक्रीचे प्रकार आसा ते परत गोंयच्या लोकांची फसवणूक जावची न्हय म्हणून स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची स्थापना ही करपी डॉक्टर प्रमोद सावंत हे गोंयचे पयले मुख्यमंत्री आशिल्ले. आनी तांणी म्हाका दिसता जें डिसिजन घेतलां ताजे आमी गोंयकारांनी एक समर्थन करपाक जाय. आनी स्टाफ सिलेक्शन कमिशना सारखे इनिशिएटिव्स किंवा SIT ऑन लँड ग्रॅब म्हाका दिसता ऑपोज करपी हेच ऑपोजिशनाचे लोक आशिल्ले. तर खंय तरी म्हाका दिसता आज सरकाराचेर जे स्वयर आरोप जाता, तथ्य नाशिल्ले आरोप जाता, ताजेर गोंयकारांनी विचार करपाचो गरज आसा. आनी जशें माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां की कोणाचे म्हणजे कोणाय कडेन जर अशे प्रकार जायत आसत जाल्यार तांणी पुलिसाक कंप्लेन करची आनी ताजेर एक फ्री आनी फेर प्रूफ जातली, जे हाका जबाबदार आसा तांकां अटकूय जातली. पण हे म्हणटा आसतना जे स्टाफ सिलेक्शन कमिशना सारखे विशय आसा जातून एकदाचो हे जी फसवणूक आसा ती वन्स फॉर ऑल बंद जातली. कारण आज तुम्ही जर पळयशात जाल्यार सरकाराचो कांयच संबंध नासतना सुद्धा खंयचे रेल्वेन म्हणून किंवा आनी खंयच्या डिपार्टमेंटान जॉब दिता म्हणून पयशे घेतले गेले आनी लोकांची फसवणूक केली गेल्या. तर हांव गोंयकारां कडेनूय मागता की तांणी एक म्हणजे आपली सेविंग्स आनी आपले भांगर विकून अशा लोकांच्या बळी पडचे न्हय. आनी दुसरें म्हणजे जे स्टाफ सिलेक्शन कमिशना सारखे जे गोंयच्या हिताचे विशय आसा ताका तेंको दिवचो आनी सरकाराचें समर्थन करचें. जेन्ना जनमत
सरकाराच्या वतीन किंवा अशा इनिशिएटिव्हच्या वतीन वतले तेन्ना ही विरोधकांची फटिंगपणां ऑटोमॅटिक बंद जातली. तर हांव एकूच तुमकां परत ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां की तुमी ह्या अशा आमिशांक बळी पडचे न्हय. सरकारी जॉब्स मेरिट आणि ट्रान्सपरन्सीचेर दिले वतले, त्यामुळे लोकांक तुमची फसवणूक करूंक दिवं नाका आणि हे जे विरोधक आसा तांकां तुमची दिशाभूल करपाक दिवं नाका. देव बरें करूं.